राज्यातले वाडटे गरमेन गोंयकार हैराण जाल्यात। सांजेचे 5 मेरेन पडपी वत सहन करपाक जायना। गरमेन जीव नाका पुरो जाला। कडक वताक लागून दनपारचे भायर पडपी लोकांचे बरेच हाल जातात। गेल्या कांय दिसा सावन राज्यातले वेगवेगळे भागांनी पावसाच्यो हलक्यो सरी पडटात, पूण ह्या सरींनी जमीन सुद्धा ओली जायना। मात हलक्या सरींक लागून गरमेन मात वाड जाल्ली आसा। रातच्या वेळार लेगीत तापमानात बदल जायत आशिल्ल्यान रातीची थंडसाण मेळना। मंगळारा तापमान 36°C आशिल्ले। सामान्य तापमानात 1.6 ते 3.0° वाड जाल्या। मुरगांव हांगसर सगळ्यांत चड 36°C तापमानाची नोंद जाल्या। तापमान वाडी बरोबर आर्द्रतेचें प्रमाण वाडलां, ताका लागून अदीक गरमी सोंसची पडटा। मंगळारा 75% आर्द्रता आशिल्ली। वाडट्या गरमेन त्रस्त जाल्लो गोंयकार आतां पावसाची वाट पळोवपाक लागला। मातशी गरमीची वाडत चल्लेली आसा। अंदू मातशी म्हाका दिसता असहसी जाल्ले आसा। सो लोकांनी आपली हेल्थाची काळजी घेवप खूब गरजेचें आहा। स्पेशली म्हणजे उदक मातशें पिवंक जाय, पण प्लेन उदक पिवनूच कांय जावचें ना। बिकॉज प्लेन उदक चड पिलें जाल्यार सुद्दां तुका त्रास जावंक शकता। सो बरोबर इल्लें सॉल्ट जाय इल्लेशें, म्हणजे एडिशनल। सो बेस्ट एक्चुअली इज लिंबू सरबत बी तशें। सो इल्लेशें कितें तरी इल्लें एक्स्ट्रा सॉल्ट किंवा इलेक्ट्रॉलचे सॅचेट्स येतात, ते एक सॅचेट एक उदकान घालून जर एक लिटरचें उदक करून दवरलें आनी जाल्यार मागीर यू कॅन हॅव रेग्युलरली मदीं मदीं सिप्स मारीत वचूं शकता। सो प्लेन उदक ऑल्सो इज नॉट द आन्सर। लिटल सॉल्ट इज इम्पॉर्टंट, बिकॉज सगळे जाण सॉल्ट कमी येता आनी मागीर त्रास जावंक शकता। आय एग्री दॅट इट इज आमचे मॅन मेड ही सगळे प्रॉब्लेमां आसा, बिकॉज ऑफ लेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन खूब जाल्लें आसा। ट्री प्लांट्स करपाची खूब गरज आसा आमकां, आनी जाता तितकी ट्री कटींग करपाचें कम करता। दॅट इज ओनली सोल्युशन। ओवर ए पिरियड ऑफ टायम लॉंग टर्म सोल्युशन जाय जाल्यार तेंच करचें पडटा। क्लोथ्स ऑल्सो विल बी व्हेरी इम्पॉर्टंट। यू हॅव टू कवर, म्हणजे तो आपल्याक एक चेपें तरी घालपा जाय किंवा एक कितें तरी कवर करपाचें। बायलांनी साडी घेवन वयर तकलेर दवरूं येता, बिकॉज दॅट इज लिटल बीट मातशें प्रिवेंशन जावंक शकता। आनी कॉटनचे कपडे, लूज कपडे मातशे घालप इज ऑल्सो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दीस। घाम जांकां चड येता तांणी आपलो तो घाम क्लियर करून ताका पावडर मारून किंवा टॅल्कम पावडर किंवा कसली पावडर मारून क्लीन दवरप इज इम्पॉर्टंट। अदरवायज खाकेन आनी जांगांनी बी तुका ती स्कीन इन्फेक्शन जावपाचें ऑल्सो प्रमाण खूब वाडटा। सो ऑल दीस थिंग्स सगळ्यो ह्यो प्रिवेंशन जर एक्टिविटी करत जाल्यार यू कॅन हॅव बेटर। ओनली गूड थिंग इज दॅट दे हॅव सेड दॅट द रेन मायट कम अर्ली लिटल बीट। सो पावस जर बेगीन आयलो आनी अंदू जर मातसो पावस बरो पडलो जाल्यार आमकां तो फायदो जावंक शकता। इफ इट इज डिलेड अगेन हो म्हयनो सगळो वाडत जावंक शकता। सो जाता तितकी मातशें सावळेनूय रावप इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट। जाता तितकी मदीं मदीं कंटिन्युअस वतान रावले जाल्यार हीट स्ट्रोक जावंक शकता। देन सच एक्स्ट्रीम कंडिशनान वी एडमीट द पेशंट्स एंड गिव देम IV सलाइन, ग्लुकोज बिकॉज लावचे। So that is because of actually if you are already suffering from hypertension, then it will be more problem. So जांकां already diabetes आहा, pressure आहा, तांकां ही stress will be much more important. So they have to take more care. पण जांकां just because of गरमेन तो भोंवलो म्हणून तुजो प्रेशर वाडचो ना, पण एक्स्ट्रीम कंडिशन येस, एक्स्ट्रीम कंडिशन तुवें सामकें सोबत तुका आतां रस्त्याचे कामां करतात कंटिन्युअसली आमचे वर्कर्स बी दे हॅव टू टेक कंटिन्युअस वॉटर बिटर इनटेक हॅज टू बी गूड। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।